नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा तो म्हळ्यार पावसाचो, पण फक्त पावसाचो न्ही. पावस भायर घोग्यांनी पडटात, दडको पडटात, पूण ह्या दडकांनी आनी ह्या पावसान आमचो डेव्हलपमेंट मॉडेल एक्सपोज केला काय कितें? कारण आमी व्हडले व्हडले रस्ते बांदले, पण ते पावस येतकीर उदका पोंदा वतात. एअरपोर्ट बांदलो, पण पोंदचे गांव तुगेले हुंवारा भितर बुडटात. अशी तर परिस्थिती आसा की जमनीच्या कन्वर्शना वयल्यान दोन मंत्रीच एकमेका कडेन झगडटात. सो डेव्हलपमेंट कसो जावचो, कसो नियोजनबद्ध जावचो, हेंच आमी विसरल्यात. खंय आमचें कितें घुसपलां ह्या विशयाचेर आमी आजी भासाभास करतात. 3 मानेस्त म्हाका जॉइन जातात स्टुडियोक. म्हाका पयलीं जॉइन जातात ते काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन सुनीलबाब कवठणकार. म्हाका ऑनलायन जॉइन जातात ते गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी आनी स्वता पेशान इंजिनियरूय बी, जे म्हाका दिसता आमगे खंय इंजिनियरींग चुकता ताजेरूय आमकां सांगपाक शकतले ते दिलीप बाब प्रभुदेसाय. आनी तिसरे म्हाका जॉइन जातात ते भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन प्रेमानंद बाब मांद्रे. हांव सुरवात दिलीप बाब तुमचे कडच्यान करता. सो विशय हो खूब सादो आहा की पावसान हांवें पयर आमचे रावंड टेबल चलतना म्हणिल्लें की कांय गजाली ज्यो आमी पत्रकार सुद्दां एक्सपोज करपाक फाटीं पडले त्यो पावसान एक्सपोज केली म्हूण. सो ही जी परिस्थिती आसा ती कित्याक लागून जाली अशी दिसता तुमकां, आनी हाजेर मार्ग कसो काडपाचो? विकास जाय जाल्यार तो कसो जाय आनी कितें करचें? म्हाका दिसता सगळ्यात पयली गजाल म्हळ्यार जेन्ना डेव्हलपमेंट मॉडेल आमगेलो फेल जाला काय ना हें जेन्ना आमी विचारतात तेन्ना हो मॉडेल जो आसा तो खरेंच डेव्हलपमेंटाचो काय कितें हो प्रश्न येता. कारण डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें तरी सुदारप, कितें तरी आशिल्लें ताजे पेक्षा बरें करप. हे डेव्हलपमेंट जर पळयलें जाल्यार हातूंतल्यान फक्त पयलीं आशिल्लें ताजे परस पाड स्थिती जाल्या, ताजे परस वायट स्थिती जाल्या आफ्टर द डेव्हलपमेंट. एकूच हांव बीजेपी कडेन मागता की आज गोंयांत जी परिस्थिती आसा, पावसा खातीर जे हाल जाले लोकांचे, ताजे खातीर प्लीज डोंट ब्लेम इट ऑन नेहरू. हे एक मातशें आमी पयलीं ठरोवया. म्हाका दिसता दॅट विल बी, इफ दे डोंट ब्लेम इट ऑन नेहरू अँड दे ट्राय टू फायंड आउट वॉट द एक्च्युअल फॉल्ट्स आर, मागीर कितें तरी हातूंत सुदारणा जावपाक शकतली. पण कारण दिलीप हांगा एक तुमी म्हणले तशें प्रमोद, इंजिनियरींग म्हणटा ते इंजिनियर विसरले. हे सगळे प्रॉब्लेम्स जे आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर तयार जाल्यात, दॅट इज बिकॉज ऑफ बॅड इंजिनियरींग हें म्हाका दिसता. आणि इंजिनियर्स जे आमचे गव्हर्नमेंटाचे आसा ते पॉलिटिशियन्सचे आयकतात. ते स्वता आपूण तकली वापरून आपली इंजिनियरींग जे स्किल्स आहा ते वापरून, आपूण इंजिनियरींग जे कितें शिकलो ते वापरून त्या भशेन काम करप हें सध्या चलना. अँड दॅट इज वन ऑफ द मेन रिजन्स वाय वी आर सीइंग दीस नियर डिझास्टर. इट इज डिझास्टर एक्चुअली ऑफ गोवा इन द रेन्स. हांव ह्या डिटेला भितर या दिलीप बाब, पण हांव जे सुनीलाक घेता मागीर प्रेमानंद बाबाक घेता. सुनील, आमचें कितें चुकलां आनी कशें चुकलां? कारण एक गजाल तर सगळ्यां म्हणटा की विकास तर जावपाक जाय, पण जेन्ना विकास असो जाता तेन्ना कितें आमकां भोगचें पडटा तें सद्या आमी पळयतात. तुका कितें दिसता की खंय चुकलां आनी कितें चुकलां? ना, म्हाका दिसता आमी जर आजची जर गोंयची परिस्थिती पळयत जाल्यार ताजेर आमी कितें चुकलां आनी कशें चुकलां हें म्हणचे परस कितें चुकूंक ना हें पळोवपाची गरज आसा. कित्याक हांगा सगळ्यांत चुकलेलें दिसता. डेव्हलपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणल्यार विकास करप कसलो. आज जर परिस्थिती पळयत गोंयची सबंद आनी बीजेपीन जे विकसीत भारताचे नांवार जी लूटमार चलयल्या ती जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता पावसान हें एक्सपोज केलां तांचें कंप्लिटली. आमी वेळान वेळ सांगताले की करप्शन चल्लां, सामकें भरपूर करप्शन चल्लां, लो क्वॉलिटी सब स्टँडर्ड काम चालू आसा आनी ताजो मार गोंयकारांक बसतलो, ताजो परिणाम गोंयकारांक भोगचो पडटलो म्हणून. आनी म्हाका दिसता प्री मन्सून शावरानूच ती कला अकादेमीचो ताज मेला तो गळपा लागलेलो आनी अशें कितलेशेच इन्फ्रास्ट्रक्चर गळपा लागलेले. मागीर आतां पयरच्या पावसान मोपा एअरपोर्ट गळपा लागलो, नवो एअरपोर्ट सारको अशें आमी केन्ना पळोवंक ना जगान एअरपोर्ट गळपा लागलेलो. आनी ओवरऑल जी जर परिस्थिती आसा जाल्यार ताजे वयल्यान एक गजाल कळटा की हो डेव्हलपमेंट मॉडेल न्ही म्हणून हो प्युअर करप्शन मॉडेल बीजेपीचो. आनी हो जो करप्शन मॉडेल आसा ताजो परिणाम भोगचो पडटा फक्त गोंयकारांक. कित्याक बारीक जर आतां पळोवपाक जर आमी वचत जाल्यार म्हाका दिसता 1 वर्स सुद्दां हॉटमिक्स करूंक नासलेले रस्ते, म्हणल्यार 1 वर्स कंप्लीट जावंक नासले हॉटमिक्स करून अशे रस्ते आज व्हांवून गेल्ले दिसता. एक तुमकां एग्जांपल दिता. फ्रॉम ऑल इंडिया रेडिओ टू गोवा रिजर्व पुलिसा पर्यंत जो हालतींचो रस्तो आसा तो 1 वर्स जावंक ना हॉटमिक्स केल्यार. आज थंय रस्तोच ना पळोवंक वचत जाल्यार. हांव केन्नाय ट्रॅवल करतालो दुसऱ्या राज्यांनी, जावं उत्तर प्रदेशाक, बिहाराक बी केन्ना आमी इंटिरियर्सान जेन्ना वताले तेन्ना आमी ती गजाली थंय पळयल्ल्यो
जे एक बेश्टो काळो एक लेयर दिसतालो म्हणजे तो कलर आसतालो रस्त्याचो पण रस्तो नासतालो उबड दुबड सगळे सरफेस आसतालो पण ती सेम परिस्थिती आज गोंयांत जाल्ली दिसता जी इतली वर्सां आमकां केन्नाच दिसूंक नासली आनी ही सामकी चिंतेची गजाल आसा आनी ही सामकी निंदा करपाची कंडेम करपा सारकी गजाल आसा कित्याक हाजो त्रास प्रत्येक गोंयकाराक जाता जो कम्यूट करता जो ट्रॅव्हल करता. प्रेमानंद बाब, तुम्ही हाका कोणाक जबाबदार धरतात? विरोधी पक्ष म्हणटा की हाजे फाटल्यान करप्शन जबाबदार, सब स्टँडर्ड काम जबाबदार. पयर तर अशी परिस्थिती जाली की पेडण्या पालसण कोसळटगीर तुम्ही सांगले की आमी कॉन्ट्रॅक्टराक तुगेले कारण दाखय नोटीस काडटले म्हणून. ही जी परिस्थिती आहा तुमचो व्यू कितें? कारण एक वटेच्यान आमी विकास जाय म्हणटात, दुसरे वटेच्यान विकास जातकीर जर अशें जालें जाल्यार लोकांनी करप कितें? हे जे पळय हे आसा जे टिका पळय आसा हातून अतिशयोक्ती पळय आसा ती खूब आसा भितर. खरें म्हणजे म्हाका हातून पॉलिटिक्स हाडपा नासले पण पॉलिटिक्स हाडचें पडटा कारण जे अदर पॅनलिस्ट आहा पळय ते हातून पॉलिटिक्स हाडपाचो प्रयत्न करता. एक गोष्ट आमकां पयलीं हांव हाजे घेता म्हणजे रस्त्याच्या हाजे बाबतींत एक आमी धरपा जाय की लक्षांत धरपा जाय की अंदू जुलय म्हयन्यानूच म्हणजे सादारण 15 तारीखूय जावंक ना पळय गोंयांत 30% पावस पळय आसा तो चड जाल्लो आसा म्हणजे सदांच्या पेक्षा 30% लक्षांत धरा. आमी 70 ते 80च्या हातून आतां पावले आसतले म्हणजे काल पयर म्हणटाले 65 इंच जाले म्हणजे 70 इंच कितें आतां 70-75 इंचाचे म्हणजे ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द रेन वतला सामको म्हणजे हे जाला. ऑफकोर्स तातूंत मागीर ते क्लायमेट चेंज हे ते सगळे आसतलेच आनी जे पळय एकंदर हे जे पळय म्हणटा रस्त्याचे जे कितें हे जाला पळय कारण इवन मिडिया सुद्दां दाखयतना अशे स्पॉट थोडे थोडे दाखयता हांगा त्या ओवरऑल रस्त्याचे जे जाळें गोंयांत पळय आसा ताजे जर पळयलें दिस इज अ नेग्लिजिबल हे म्हणजे 2% to 3% इट कुड बी. आनी जेन्ना काय नवी बांदकामां जातात आनी जी कुर्ता म्हणजे अशा परिस्थितीन आसा की ते कंप्लीट जावंक ना त्या वेळार ह्या अश्यो गोष्टी पळय जे जावप आसा त्यो साहजिकच आसता आनी सरकारान सांगलेलें की ताजे विशयी चवकशी जातली ताजे हे घेतले रिपोर्ट घेतले आनी रेक्टिफिकेशन कितें करपाचें पळय आसा ते आमचे सरकार जरूर करतले. पण म्हाका एक मुद्दाम कित्याक पॉलिटिक्स हाडला म्हणून सुनिलान आनी म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की काँग्रेसीक पळय आसा तांचें जालां कितें सतत तिसरे फावटी तांचो दारूण पराभव पळय जाला तो डायजेस्ट जायना तांकां कळ्ळें आनी त्यामुळे कांय अश्यो गोश्टी काडून कितें ते सरकारचे हे तांकां डायजेस्ट जायना आनी जो डेव्हलपमेंट पळय गेल्या 2014 पासून ह्या देशान जाल्ला इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत तोय तांकां डायजेस्ट जायना कित्याक तांच्या हातून कांय जावंक नासलें आनी त्यामुळे ते अशा प्रकारच्यो कांय गोश्टी उरकून काडून हे एक्सपोज करपाचो आनी थोडेशे मिडिया रिप्लाय दिवपाक जाय ना म्हाका एक स्पेसिफीक रिप्लाय दिवपाक जाय रिप्लाय दिता मागीर त्यामुळे ताका सगळे तांचे जे सरकार पळय आशिल्ले म्हणजे 10 वर्सां युपीएचे ते इतले भ्रष्टाचारान गुंतलेले तांचे जे हे पळय आसात इतले भ्रष्टाचारान गुंतले तांकां सगळे कडेन भ्रष्टाचार दिसता. ओके आय वॉन्ट टू अश्योर विथ द हे ऑफ माय गव्हर्नमेंट दॅट ऑल दिस थिंग्स विल बी पुट रायट. आता आय एग्री विथ प्रोफेसर प्रभुदेसाय की साधारण प्लॅनिंग म्हणा आणि हे म्हणा हाच्या बाबतीत काय हे आसात कमतरता आसा पण ज्या वेळा पळय हे जाता प्लॅनिंग जाता हे जाता पळय त्या वेळा काय जाला आमची ओव्हरऑल आमी लक्षात धरपा जाय. गोंयची आज जी परिस्थिती आसा म्हणजे ड्रेनेज उदक वचपाचे हे लोकांनी शेतां बितां सगळी पडीक दवरले आनी थंय हे जाल्ले आसात आणि त्यामुळे जे व्यवस्थित आधी जे पळय ड्रेनेज जाताले आणि उदक वताले पळय ते आता व्यवस्थितपणे वचना आणि त्या भायर नवे रस्ते डेव्हलप जाले. जी आमची शेतांनी जी पळय सगळी ड्रेनेज जाताली जे आमचे ल्हान ल्हान रिव्हुलेट आशिल्ले ते सगळे आक्रमणां करून लोकांनी हे केल्ले आसात आणि त्यामुळे हातून थोडोसो सगळ्यांचोच हातून सहभाग आसा. हे ड्रेन जावन वचपाक जे उदक वचपाक जाय आणि त्या भायर ह्या वर्सांनी पावसाचो जो पळय अनियमित प्रमाणे हे जाता तोय बी हाका हे आसा. आनी हो जो हांवें तुका सांगलें की इफ यू कंपेर द नेटवर्क ऑफ रोड्स
that is there in all over Goa. This तुम्ही म्हणतात हे फक्त 1 ते 2% प्रश्न. या सुनील, यू वॉन्टेड टू No, रिप्लाय. I want to reply. हय, ताणी दोन मुद्दे आहेत. आम्ही ताणी दोन, एक तर ताणी गव्हर्नमेंटाची डिफेन्स मांडलाच, पण ताणी एक लार्जर इश्यूय काढला ताजेरय या. बट सुनील, येस, यू रिप्लाय फर्स्ट. आणि तांचे म्हणणे आहे की इतलो सगळो विकास जाला, तुम्ही त्या 2%चेरच बोट दवरतात आणि तुगेले हे करता म्हणून, बोळा करता म्हणून. मामरे बाबान म्हणलें हय. की सुनील राजकारण हाडटा भितर आनी यथोशक्ती करता म्हणून. म्हाका दिसता एक गजाल लक्षांत घेवपाची गरज आसा. मामरे बाब जे आज कितें उलयता तो सत्तेची ऊब घेता म्हणून तो कॉमन मनशाक जो आज त्रास जाता, कॉमन मनीस जो आज सफर जाता, एक सादो मनीस जेन्ना आपली मोटरसायकल किंवा गाडी घेवन रस्त्या वयल्यान वता, पयलीं आमकां रस्त्याचेर खड्डे सोदचे पडटाले. आज परिस्थिती अशी आसा की खड्ड्यांनी बाबा रस्तो खंय आसा, हांगा आसा आनी 2 मिटर सोडून थंय आसा, ही परिस्थिती आसा. लोकांच्यो गाडयो डॅमेज जाता, लोकांक हजारांनी रुपया गाडी सर्विसिंगाक कॉस्ट येता, सस्पेन्शन्स पिड्ड्यार जाता, टायर पिड्ड्यार जाता. आनी म्हाका दिसता आज मामरे बाब सुद्दां स्टुडियोन जो येवना हांगा आनी आपल्या घरा कडेन काय खंय तो बसला आनी ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर जो तो डिबेटीन पार्टिसिपेट जाला, हें ताजेंच उदाहरण की रस्त्याची परिस्थिती इतली पिड्ड्यार आसा. लोक ट्रॅफिकान शिरकता, लोकांची हजारांनी रुपयाचें पेट्रोल फक्त ट्रॅफिकानूच वता. त्या खातीर मामरे बाबांनी जिवाक त्रास घेवपाक हांगा तुमच्या स्टुडियोन येवपाचो ताणें त्रास करूंक ना. तो घरा कडेन बसून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाचेर जॉयन जाला ना. सेकंडली लायता. सेकंडली मामरे बाबान जो सांगलें की जुलय 15 पर्यंत, जुलय पर्यंत 30% पावस चड पडलो म्हणून. पण मामरे बाब हें उलयना की कमिशन 60% वयर घेता म्हणून सरकारांचे. हाजेर मामरे बाब उलयना. पावसाची पर्संटेज सांगता ना. दुसरो गजाल सांगता, जो आज पेडण्या जी लँडस्लायड जाली फाटल्या दिसांनी आनी काल बीजेपीचे प्लस पर्सेंटेजी परस कमिशनाची पावसाची पर्संटेज कमी आसा. बीजेपी जे कमिशन घेता कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान ताजी पर्संटेज चड आसा. दुसरें म्हणल्यार जी काल बीजेपीचे कोर कमिटी जी आमी बातमी वाचता तांच्यांनी डिसिजन घेतलें MVRाक ब्लॅकलिस्ट करचो आनी कितें करचो. हो MVR म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर सदांच बीजेपी क्लोज कॉन्ट्रॅक्टर. ताका हजारांनी कोटी रुपयाची कामां बीजेपीन दिल्या. बीजेपीन आपली बॅलन्स शीट पार्टीची डिक्लेअर करची, हाजे कडल्यान कितले पयशे घेतले ते आज पर्यंत. बीजेपीक यूज एंड थ्रो करपाची संवय आसा आनी ताजें आतां काम सोंपलें. आतां पब्लीक प्रेशर येता सब स्टँडर्ड कामा खातीर म्हणून ताका बळीचो बकरो करता. पण सरकार जेन्ना अशें कॉन्ट्रॅक्टरांक पिळटात आनी अशें लुटतात ते कितें काम डिलिव्हर करतले. बरें, हांव मामरे बाबार आता जस्ट दिलीप बाबाक येता न्ही, मामरे बाबार येता. दिलीप बाब, ताणी एक मुद्दो टॉकिंग ऑफ पर्संटेजीस ना येता पर्सेंटेज. दिलीप बाब, एकूच तांगे मुद्दो आशिल्लो की जेन्ना पावस 30% सरप्लस जाता तेन्ना ती आनी 2% कामां हांगा थंय जर हाडलीं जाल्यार ताजेर इतलो बोवाळ कित्याक करपा जाय. ना एक बरोबर आहा की 30% किंवा 25% पावस सरप्लस जाला. हय, 30% किंवा 25% पावस सरप्लस जावप हे एक सरकारान, एक इंजिनियरान, वॉट एव्हर जे पळय टेक्निकल टीम आहा ताणी इन कन्सिडरेशन धरपा जाय. आनी 25% खातीर जर 100% लोकांचे हाल जाता दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. कमिंग टू द एरोगन्स ऑफ द बीजेपी, द एरोगन्स ऑफ द बीजेपी लायज द फॅक्ट दॅट ते डिनाय करता की लोकांक त्रास जाला म्हणून. ते म्हणटा की फक्त 2 की 3% कितें तरी जाला. हे 2 की 3% कोण ठरयता? लोकांक वचून विचारया कितले पर्सेंट रस्ते पेड्डे जाल्यार कितले पर्सेंट. बीजेपीचे लोक आपली ऑफिसां बसून, आपली कॅबिना बसून सुशेगाद ठरयता की 2% रस्ते पेड्डे जाल्या म्हणून. जो मनीस रस्त्यार भोंवता ताका कळटा कितली पर्संटेज रस्त्याची पेड्डे जाल्या. ज्यांच्या आंगार उदक पडटा, जे पडून उदका म्हणजे वी हॅव इवन लॉस्ट लायव्स बिकॉज ऑफ दिस. आणि सुशेगाद बसून एक एरोगन्स ऑफ हे की जस्ट state some facts which they don't have any basis to say. 2% or 3%, 20%, 30% कितें आनी मामरे बाबान सांगचें. म्हाका हें सांगपा जाय की ऍटलिस्ट थँक्स he has not blamed Nehru, but he has blamed everybody. For this he says की सगळे लोक जबाबदार. हांव म्हणटा की जेन्ना मोपा एअरपोर्ट बांदलो तेन्ना थंयची नॅचरल जे पळय वॉटर सोर्सीस आहा ते कोणे बंद केले? लोकांनी, त्या सरकारान. गिमात थंय लोकांक उदक नाशिल्लें सकयल गांवांनी. आणि आता पावसात मोपात भरपूर उदक खंय एअरपोर्टा भितर, इमिग्रेशन हातूंत भितर सगळे कडेन उदक. हे फॉल्ट कोणाचो? लोकांचो. सो यू जस्ट सिट डावन, डू अ मेस ऑफ एव्हरीथिंग. आनी सुनिलान सांगलें तशें करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दीस. बट आय एम नॉट लुकिंग एट करप्शन रायट नाव आय एम लुकिंग एट लोकां जे हाल जाल्यात ते पळयात तुम्ही, ताची रूट कॉज सोदून काडात. आणि हे लोकांचे हाल तुम्ही म्हणटात की 2% की 3%. शेत कितले बुडल्या ते, कितले रस्ते बांधले ते तो सांगता. हे रस्ते बांदतकीर शेत कितली बुडली हे मामरे बाब सांगपाक शकता? ते स्टॅटिस्टिक्स जर मामरे बाबान सांगले की शेत कितली बुडली
जाल्यार आय वूड प्रेज हिम फॉर दॅट स्टॅटिस्टिक्स ऑल्सो. ओके हांव ह्या मुद्द्या भितर या कारण देर आर 2-3 आस्पेक्ट्स इन टू दीस. मामरेबाब, पयलो तांचो आस्पेक्ट आसा की करप्शनाचो आस्पेक्ट, आनी जेन्ना ते म्हणटात की इतली करप्शन जाता तेन्ना मागीर तो कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याले काम क्वॉलिटी कसो करतलो काय म्हणून. प्लस यू ऑल्सो वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड टू वॉट सुनील वॉज सेइंग. प्लीज गो अहेड. करप्शनाच्या बाबतीत हांव सांगला पळय, तांकां सगळे कडेन करप्शन तांचे जे सरकार पळय असले 2014 मध्ये युपीए, ते करप्शनान बुडलेले. म्हणजे कितें आसा, कोणेय मनशाक कावीळ जाली म्हणजे सगळे हेच दिसता न्हय, येलो दिसता पळय, तशी तांची परिस्थिती जाली. इतले तांचे युपीए सरकार त्या करप्शनाच्या हातून बुडलेले. तांचो जो लिडर पळय आसा तो बेलीचेर भायर सरलेलो आसा, तुका खबर आहा. तांचो जे लिडर आनी लिडर दुसरी तुमची बरोबर आसा सध्या एक लिडर भायर सरिल्लो तुमची बरोबर आसा. त्यामुळे काँग्रेस प्लीज, आय हॅव नॉट इंटरप्टेड यू. ना आय एम जस्ट पॉइंटिंग आउट. आय हॅव नॉट इंटरप्टेड यू. ओके मामरेबाब, बरें या मामरेबाब कंप्लीट. यस मामरेबाब, गो अहेड. I interrupted you. या बरें मामरेबाब, गो अहेड कंप्लीट. यस Afterwards when your turn comes. या I have not interrupted you. या गो अहेड मामरेबाब. Let me speak, no? या गो अहेड. या मामरेबाब, गो अहेड. तर त्यामुळे तांकां सगळे कडेन जशें पळय हें जाल्यार कावीळ जाल्ल्याक हें दिसता पळय, सगळे कडेन तांकां हें दिसता. कारण तांचे पळय जे सरकार आसा, तांचे लिडर पळय जे आसा, सुप्रीम लिडर, ते करप्शनाच्या हातून इतलेले गुळ्यार तांकां तुर्त बेलीचेर कोर्टान सोडलेले आसा. आनी त्यामुळे हे जे पळय जे आसा कितें आसा पळय ते तुमी प्रूव करा न्हय. बेटे तोंडावळे हाजेर तुका मिडियाचे चान्स मेळटा म्हणून आरोप करप, हातून कांय अर्थ ना. आनी आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट देर इज सम हे अबाउट प्लॅनिंग आनी हे जे पळय आसा, ही परिस्थिती पळय जी आसा जी उद्भवल्या, हाका या हांव पळय म्हणटा पावस, एक्सेस पावस आनी एकंदर परिस्थिती पळय जी जाल्या, ती परिस्थिती हाका हे आसा, लोकांक त्रास जाता हाजे बद्दल आमकां तितलीच संवेदना आसा. आमी हे न्हय, गोंयचे majority of the people are behind BJP. That has been proved in this election, last election. तुम्ही मामरेबाब किती म्हणता, दिस इज अ प्लॅनिंग प्रॉब्लेम म्हणता तुम्ही. सुनील पणजे आणि हांगाच भोंवता आसता. हांव म्हजी गाडी घेवन सगळ्या गोंयांत भोंवता. त्यामुळे गोंयान पळय जी रस्त्याची परिस्थिती आसा, हांव जे सांगता 3%, 5% खंय अशे हे डॅमेजीस जाल्ल्यो आसात. आनी ह्यो इट इज इन द प्रोसेस ऑफ making new development. Such type of damages in a country like India are bound to happen, and we will rectify them. Okay, we will rectify them. Okay. Our union minister of transport and our chief minister Dr. Pramod Sawant has already assured the people of Goa that we will rectify this and do better in the future. Okay. So त्यामुळे बेटी हातून बसून चिंता Yes, करपाची yeah, Sunil, you want to सरकार respond. आसा, डबल इंजिन सरकार आमच्या Yes. आसा, गोंयांत आमचे सरकार आसा, सेंटराक आमचे सरकार आसा. Be rest assured that we will rectify Okay. everything and put things in order. Yeah, Sunil wants to respond. Yes. म्हाका दिसता मामरेबाब भ्रमान आसा कसल्या तरी, आनी ते भ्रमांच्यान मामरेबाबान भायर सरपाची गरज आसा. म्हाका बरें दिसलें आयकून की तो गाडी घेवन गोंयभर भोंवता म्हणून. आनी म्हाका दिसता इतल्यान तो गाडी घेवन गोंयभर भोंवता जाल्यार ताणें टायराची एजन्सी घेवची पडटली. कित्याक आतां भ्रश्टाचारा बद्दल जें उलयलां युपीएचें, हांव लिस्ट वाचून दाखयता तुमकां. कांय नांवां जी बीजेपीन सत्तेर येवचे पयलीं केंद्रान जे काँग्रेसीचें सरकार युपीएचें आसलें ते लोकांक ब्लेम केल्ले. अजित पवार, हेमंता बिस्वा शर्मा, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, नवीन जिंदाल, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, हजारांनी कोटी रुपयाचे घोटाळ्यांक हांकां ब्लेम केल्ले. आज हे सगळे राव रे पयलीं दिल्लीच्या ताणें युपीए म्हणलां सरकार, जाल्यार आज हे सगळे राव रे बाबा, आज जे हे सगळे लोक आसा ते सगळे लोक आज हे मामऱ्याचे बॉस. आतां गोंयान येवया. गोंयान तर विश्वजीत राणे, बाबूश मोन्सेरात, दिगंबर कामत, खंयचो मंत्री आज हांचो ओरिजिनल कोण आहा प्रमोद सावंत सोडलो जाल्यार ते सगळे आज हे मामऱ्याचे बॉस. मामरो जो म्हणटा ताजें काम तो आतां कितें उलयता, मामरेन पयलीं सांगचें तो लागीं ताका सगळ्यान पणजे कितले पर्संटेज रस्ते बरे आसा. बाकीचे पयशे सोड, तुवें सांगलें न्ही हांव पणजेच भोंवता म्हणून, तूं पणजेचे सांग कितले पर्संट रस्ते पणजे सारके आसा. अरे बाबा मामरेबाब, सत्तेचो उन्माद मनशाक इतलो तकलेक मारचो न्हय.
की फॅक्ट जी परिस्थिती आसा ती तूं डिनाय Okay, करता. लोक okay. तुजेर हांसतले, Okay. खरें कितें आसा तें एक्सेप्ट कर, सुनील, one कित्याचें minute. कितें उलोव नाका. सुनील, 1 minute. I will speak लोक on that. suffer I will जातात. speak on Pandey also. Yes. I will speak on Mamreba, I'll Pandey come to you. also. Mamreba, I'll come to you. I'm going to a larger issue. Mamreba बाबान टच केल्लो तेजे म्हाका दिलीप बाबान उलोवचें दिसता. तो म्हळ्यार तांणी सांगलें की आमचे प्लॅनिंग प्रोसेसच हाल्ला, आमची शेतां पडंग पडल्यात, ती मागीर शेतां काडून गोंयकार विकता, थंय मागीर व्हडले व्हडले रियल इस्टेट प्रोजेक्ट येतात, जाल्यार आमची लो लायंग एरियेची वाट लागल्या, आमची कॅचमेंट एरियांची वाट लागल्या, आमची तुगेले रिव्युलेट्साची वाट लागल्या, जाल्यार आमी फाल्यां पावस जेन्ना पडटा तेन्ना कशें एक्सपेक्ट करतात की सगळें बरें चलतलें. डोंट यू थिंक दिलीप बाब, एक येस हो सरकाराचो प्रॉब्लेम आसा, प्लॅनिंगाचो प्रॉब्लेम आसा, डोंट यू थिंक आमी गोंयकार म्हणूनय हाजेर चड खोलायेन चिंतपाची गरज आसा? ना हो सरकाराचो प्रॉब्लेम न्ही, हो लोकांचो प्रॉब्लेम आनी सरकारान केल्लो प्रॉब्लेम. ओके. बेसिकली बिकॉज वी हॅव सीन की तुमी म्हणटा तशें 2 मिनिस्टरच झगडटा लँड कन्वर्शन कोणी करचें, कितलें केलां आनी हाजे वयल्यान. आनी लँड कन्वर्शनाची जे पळय सध्या चल्लां तें हांवें लोकांक एक्सप्लेन करपाची गरज ना. हाजेर मुख्यमंत्री कसलीच एक्शन घेना, मुख्यमंत्री हाजी दखल सुद्दां घेना. जस्ट भामरे बाबान सांगलें की मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्सीस दिल्या दॅट वी वील पुट दीस रायट, वॉट एव्हर इज गोईंग रॉंग वी वील पुट इट रायट. अशी एश्युरन्सीस आमकां कितली मेळ्ळी? पोरूं पावसां कितें तरी खड्ड्याचे म्हणजे पॉटहोल्साची कितें तरी एश्युरन्स दिल्ले, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान दिल्ले, चीफ मिनिस्टरान दिल्ले. कितें जालें ताचें? लोकांक याद आसतली पोरूं कितें जालें तें. आनी एश्युरन्सीस ही जी आसा ही एश्युरन्सीसा मुखार जस्ट आमी जस्ट 2 एग्जाम्पल जर दवरले, एक स्मार्ट सिटी आनी एक कला अकादमी, ह्या 2च एग्जाम्पलांनी कळटा की हांची एश्युरन्सीस, हांची टेक्निकल नॉलेज, हांची इंजिनियराची कॅपॅसिटी आनी हांची करप्शनाची जे पळय स्कोप आहा तो हे 2 गोश्टींनी कळटा. आनी खंयच वचपाक गरज ना, बाकी गोंय भोंवपाक भांबरपाक गरज ना. एक कला अकादमी पासय मार, एक पणजे तूं मातसो भायर सरना सोंपो. हांवें कित्याक सांगपाक जाय? तुम्ही स्वतः दोळ्यांनी पळयता, लोक दोळ्यांनी पळयता, तुम्ही दोळ्यांनी पळोवन ऍक्च्युली एखादी हे करत की मान्य न करत की सगळे बरे आहा म्हणून, पूण लोक उलयता ते आयकात. हांव पॉलिटिक्स हाडपाक सोदना. म्हजो मुद्दो हांगा आसा की गोंयचे लोकांचे जे हाल चल्ल्यात ते पळयात. तुम्ही ते इलेक्शनां कोणा मतां पडली, कोणा चड मतां पडली, कोणे 10 वर्सां पयलीं भ्रश्टाचार केलो, तुम्ही सदांच ऑपोजिशनाक कित्याक ब्लेम करता फॉर ऑल दीस? ओके. यू आर द रुलिंग पार्टी. संवेदना आमी हे करप आनी तुमी एक्शन घेवप. ओके. संवेदना रुलिंग पार्टीन फक्त संवेदना दाखोवन जायना, रुलिंग पार्टीन एक्शन घेवपाक जाय. ओके. ऑपोजिशन पार्टी लोकांनी एकमेका बद्दल संवेदना व्यक्त करपाच्यो. बरें, मामरे बाब, रिस्पॉन्ड टू दॅट आनी ऑल्सो टॉक अबाउट जो इशू, द लार्जर इशू जाचेर म्हाका दिसता तुमी उलोवचे, सुनिलांनी उलोवचे. My was in reaction to what you started. I would not have gone into politics. But it was said by Sunil Kautankar. When he starts making allegations, I have to reply. तुम्ही म्हणले की आपल्या पणजेचेर उलोवपाक जाय म्हणून. प्रभू देसायांचे हे पळय तुम्ही पणजेचेर उलोवपाक जाय म्हणून सांगले आपल्या. स्मार्ट सिटी, आता स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हा पणजेचो, इट इज अ प्रोजेक्ट इन द मेकिंग. तो कंप्लीट जावंक ना अजून, हे तुम्ही लक्षात घेवंक जाय. म्हाका सुद्दां अशें दिसतालें ज्या प्रमाणे पावस येवचे पयलीं लोक पळय हे करताले, एलिगेशन करताले आनी कितें करताले, त्या बाबतींत तशें पळयल्यार स्मार्ट सिटीच्या जे पळय हे जाला आतां पॉट होल हे ते सगळें आसा, कारण अजून काम ते चालू आसा, ते काबार जावना. म्हाका हाजेऊन कितें चड जातले कितें काय हे जातले अशें दिसतालें, पण त्या बाबतींत आज जर पणजे भोवले जाल्यार इट इज नॉट दॅट, इट इज सिरियस नो डाउट, बिकॉज चलणाऱ्या मनशाक हांगा हे आसा, पण तो काम अजून काबार जावंक ना हे आमी लक्षात धरपाक जाय. काम चालू आसा, त्यामुळे थंय म्हाका दिसतालें की आनीकूय कितें खंय हे जायत काय म्हणून भितर वचत आनी कितें अशें दिसतालें. लकीली नथिंग ऑफ दॅट सेट हॅज हॅपन्ड इन स्पायट ऑफ सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन. त्यामुळे म्हाका दिसता की जेन्ना हे काम पूर्ण जातले हाजे फुडें तेन्ना खरेंच ते आमी ताजेर जे पळय जे हे आसा ते करपाक जाय त्या वेळार. ओके. एकच पॉइंट मांडपाक जाय. सरान जे म्हणलां की आपल्याक दिसतालें की खूब कितें जातलें, तितलें जालें ना. इट इज सिरियस. हेच तुमच्या सरकारान लोकांक हेच करून उडयलां. तुमची सरकारान लोकांक अशी संवय केल्या
की सिरियसनेस इज नाव कॉमन प्लेस. यू हॅव मेड अस यूज पीपल यूज टू द फॅक्ट ऑफ सफरिंग. ओके आपल्या अशी जातले अशी दिसताले हे सफरिंग दुसरं खूप प्रभुदेसाई. बरें. ओके. ही पळय जी ऍटिट्यूड आहा ती तुम्ही इनकल्केट केल्या लोकांच्या भितर. ओके ओके दिलीप बाब यस यस मामरे बाब यस बिफोर आय गो टू ते कितें आतांचेच हे नाही, प्रत्येक पावसाने जाता. ज्या वेळा तुमचेही सरकार असलेले, तुमचेही मंत्री असलेले, त्यावेळेस सुद्धा हे जाताले. आताच जाता हे. नेमेची येतो पावसाळ्यातच तुम्ही नेमेची असती पॉटहोल्स म्हणतात. कारण गोंयचे हे पळय आसा, गोंयचे जे एकंदर आसा की जे रस्ते जेन्ना आमी माती घालून रस्ते करतात, हय ताजेर सेटलमेंट जायना, हय. हे सगळ्यो गोष्टी आता पोटोल ओके पडटलेच. ओके सुनील प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट हे लक्षात धरा. या मामरे बाब यस पॉइंट टेकन सुनील म्हाका इंडिया इज स्टील टू बिकम ए डेव्हलप्ड ओके कंट्री. ओके मामरे बाब यस प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट. मामरे बाब पॉइंट टेकन बीजेपी सरकार wants to go to that या मामरे बाब पॉइंट टेकन हांव सुनीलाक इतले सुनील हांव ज्या विशयाची सुरवात केल्ली ती डोंट यू थिंक दिस इज अ सिरियस प्रॉब्लेम. एक तो प्लॅनिंग प्रॉब्लेम आसा, एक तूं म्हणटा तशें एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॉब्लेम आसा, आनी तिसऱ्या वटेच्यान होय प्रॉब्लेम आसा की आमी कसलोच धरबान दवरनासतना तुगेल्यो प्रचंड प्रमाणा भितर बांदकामां करत सुटल्यात आनी ताका प्लॅनिंग ना. आमी सगळे नेम धाब्यार मारल्यात आनी अशे तरेन जेन्ना तुगेलो सो कॉल्ड विकास आनी तुगेलो डेव्हलपमेंट चालू जाता तेन्ना हेंच जातलें न्ही. पण प्लॅनिंग जाग्यार ना हें सगळ्यांकूच खबर आसा. आनी म्हाका दिसता काल सुद्दां जो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराचो आनी जो पणजे MLA आसा तांचो दोगांयचो जो आउटबस्ट आसलो, पब्लीक आउटबस्ट, तातूंत चडसो TCP मिनिस्टराचो जो आउटबस्ट आसलो तातूंत म्हाका दिसता दे आर टर्फ वॉर आनी वॉर फॉर करप्शन इज आउट एवरीवेर. It is going out of way, it is overflowing and that is the common man is suffering because of that. आणि सगळ्यान व्हडलें प्रॉब्लेम हांगा आसा जे BJPचे जे लोक आसा दे आर स्टील इन डिनायल मोड. एटलिस्ट जर तांच्यांनी एक्सेप्ट केल्लें की बाबा आपली चूक जाल्या आनी आमी ती चूक रेक्टिफाय करतले म्हणून जाल्यार एटलिस्ट वी कूड हॅव हॅड सम होप. पण आतां जर म्हामरे बाबाची सुद्दां जर भाशा आयकत जाल्यार ते सत्तेचे मस्तेन इतले सामके धुंद आसा की ते एक्सेप्टूच करपाक तयार ना की लोकांक त्रास जाता हे गजालीचो. तर तो रिपेअर करपाची आनी तांचे कडल्यान अपेक्षा दवरपाची ही पयसची गजाल. या हांव फायनल दिलीप बाब क्विकली तुमची आज अपेक्षा कितें सरकारा कडच्यान बिफोर आय गो टू मामरे बाब. म्हणजे ह्या सरकाराची ऍटिट्यूड जर पळयली तर अपेक्षा कांयच ना. हांव इतलेंच मागता की जे हाल तुम्ही लोकांची केल्या ताजेर मातशी कितें तरी हे उपाय काडात. पयर आतां फॉर एक्झाम्पल काल नितीन गडकरी साहेब आयलो आनी ताणें अनाउन्स केलें की इतले रस्ते बांदतले, इतली कोटी मोडटले. कोटी मोडप हाजेर चड स्ट्रेस आसता कित्याक कोटी मोडप म्हळ्यार अमूक पर्संटेज अमूक कोटी आसता, बट दॅट्स अ डिफरंट मॅटर. पूण इतले रस्ते बांदतले इतले तेन्ना लोकांची कितें हाल जातले आनी लोकांचे जे हाल जातले ताचे खातीर कितें करपाचें. ओके आज जर आमी पळयलें डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून कितें तरी फक्त 2 शब्द आसा. गोंयांत डिझास्टर मॅनेजमेंट डज नॉट एक्झिस्ट हें लोकांक खबर आसा. प्रेमानंद बाब म्हणटलो की डिझास्टर मॅनेजमेंट आसा अमूक नंबर आहा, पूण ऑन ग्राउंड इट डज नॉट एक्झिस्ट. ओके फाल्यां रस्ते जे नवे सरकार बांदतले ताची बरोबर जो डॅमेज जातलो ताजो एक क्वांटम. मामरे बाब हो BJPचो जो स्पोक्सपर्सन आसा तो चोडणा एरियेंतलो आनी ताका रायबंदचो जो कॉजवे आहा ती ताका सदांच ताणें खूब फावटी यूज केल्या आसतली. आनी तो मामरे बाब म्हणटा हो पोर्तुगीज टायमा वयलो. पोर्तुगीज टायमा वयलो जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून इंटॅक्ट आसा, इतले पावसाळे गेले, शेकड्यांनी वर्सां गेली, जाल्यार तुमच्या एकाच पावसान कशें व्हांवून वता. बरें मामरे बाब फायनल म्हाका एकूच गजाल तांची म्हणणे आहा की इतली तरी एश्युरन्स दिया की लोकांचे जे त्रास जातात वा हाल जातात ते कमी जातले म्हण. हें तुमी आज एश्युरन्स दिवपाक शकतात? शुअर. हांवें सांगलां तुमकां वजवळ की आमचें सरकार पळय आसा ते लोकांचे जे प्रश्न आसा, लोकांचे जे हे आसा ते हे करपाकूच सरकार आमचें आसा. आनी त्यामुळे ज्यो ज्यो कितें अडचणी आतां उत्पन्न जाला पावसाच्या एकंदर हाजेमुळे त्यो अडचणी पयस करपा खातीर आमचें सरकार कटिबद्ध आसा. मागीर ते गोंयचें सरकार आसूं किंवा आमच्या सेंट्रलाचें सरकार आसूं, त्या बद्दल आय रेस्ट तुमी बी रेस्ट अश्युअर्ड. ही विकसीत भारत हे जे आमच्या पंतप्रधानाचे स्वप्न पळय आसा ते साकार करपा खातीर आमकां सगळ्यांक अंत्योदय हो आमचें हें ध्येय.
ना म्हणजे साव मामरे समाजात त्या बाब शेवटच्या मनशाकडे पावप आणि त्यामुळे मामरे बाब, ज्या मनशाक ज्यो कितें पळय जातात हय. त्यो पयस पळोवपा खातीर आमचे सरकार कटिबद्ध आसा. हांव मामरे बाब तुमच्या ह्या स्टेटमेंटाचेर हांव थांबता. म्हाका दिसता विशय लोकां म्हऱ्याक स्पश्टपणान पावला. प्लॅनिंग ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता एक ह्याच पॅनलाक घेवन आमी इंडिपेंडंट डिबेटी करपाची गरज आसा, कारण तो मुद्दो परत परत हांगा आयलो. पण आज सद्याक जशें दिलीप बाबान बरें सांगलें, सद्याक घरांतल्यान भायर सरतकीर आमकां जे तुगेलो भोग येतात ताजेर तरी बेगीन उपाय येवचो इतलेंच मागता. थांबता. दिलीप बाब, मामरे बाब, सुनील बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.